आम्ही सगळे वास्को मुरमुगावचे JCB ओनर सगळ्यांनी एकठांय जाल्या. आता रिसेंटली फ्युअल जो प्रायजीस तुमकां सगळ्यांक खबर कशें हे आल्या ते आता लास्ट 15 दीस वाडता, डे बाय डे वाडता. आता म्हाका 75 रिसेंट वाडला आणि आमचे जे ते कॉस्टान आमकां चलोवपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता. ऑलरेडी आमी सद्याक मायनसान चलता म्हणून आमी सगळे एकठांय जावन एक फॉर्म डिसिजन घेतला की हेन्स फोर्थ म्हणल्यार आयज 1 जून सो आमी रेट इन्क्रीज करपाची ठरयला. पयलीं आमी 1000 रुपीज पर आवर चार्ज करताले बकेट हेका. सो आता आमी आमचे थंय डिसायड जाला की आता 1300 फॉर बकेट चार्जीस करपाचे आणि ब्रेकराचे आमचे 1200 आसताले ते आता आमी 1500 पर आवर आमी चार्ज करतले. आणि पयलीं कितें जाताले आमी एक वर्स सुद्दां गेल्यार वयताले सो वचपाक येवपाक आमकां ते वस्त जायना. सो आमी आतां डिसायड केला एक वर्स 2 वर्स जाल्यार मिनिमम 4 आवर्स आमी तांकां चार्ज करतले. अशें करून आमी आतां सगळे रेट्स हे केल्या फॉर्म केल्या आणि आता आमी सगळ्या जे आमचे क्लायंट्स आहा इवन आमचे सगळ्याक आमी सर्क्युलेट करतले सो जेणे तांकां अवेअरनेस करपाक बरें. आता सांगला त्या प्रमाणे दामू उलयला आमचो कलीग उलयला रिगार्डिंग रेट्स जाले ते जाल्लेच आसा. प्लस आमकां मेंटेनन्सूय आतां खूब म्हारग पडटा. ऑयल वाडला, तेजे मेकॅनिकल पार्ट्स वाडल्या. सो आमकां यूज करपाक आनी आमकां फुडें मेंटेन करपाक बरो त्रास आसा. म्हणून आमी आतां एक फर्म डिसिजन घेतला की आमी सगळ्यांक एक जावपाचें आनी तेजी रेट वाडोवपाचो म्हणून. सो हो रेट आमी आतां दवरलेलो आसा जशें की आमच्या कलिग्सान दामून सांगला त्या भाशेन. ते गाडयेचे आमी रेट फिक्स केला. गाडी 6 व्हिलर आमची 4 व्हिलर आहा न्हू तांकां आमी 5000 दवरला पर डे आणि ते 6 व्हिलर आहा तांकां 8000 केला आणि आमचे 10 व्हिलर आहा न्हू तांकां आमी 12000 केला. तो रेट आमी फिक्स केला गाडयेचो. डिझल रेट वाडला म्हणून आता आमचे डिझल आता 7.5 रुपये वाढला आणि पुढे आता 10 रुपये वाडटले. सो त्या प्रमाणे 1000 रुपयान आणि 1200 रुपयान चलोवपाक पुरवडपाना. सो त्या खातीर आमी आता 1500 रुपया आणि 1300 रुपया केला. कित्याक बेश्टो पेट्रोलूच आमी डिझल पळयता तशें ना, कित्याक मेंटेनन्स कॉस्ट आणि वेर एंड टेर तितलो जाता त्या मशिनांचो म्हणून आमी आता रेट वाडोवपाचें ठरयल्लें आसा. So in recent times, we have faced a lot of surge in price of fuels. So in today's time, we are not earning any profits under the maintenance and the day-to-day working of the machineries. So we as an association or owners group, we have made it clear कि बाबा आमका क्लायंटाक इन्फॉर्म करूंक जाय कि बाबा आमचे रेट्स आता वाडला 1300 फॉर बकेट and 1500 फॉर ब्रेकर. तेतून सुद्धा वील हॅव टू चार्ज मिनिमम 4 आवर्स. तू 1 वर चलय की 2 वर चलय. नॉर्मली आमी कितें म्हणटा हो सीजन एक्चुअली हो 12 म्हयने सीजन न्हू. एक्चुअली आता हो 1 जून जालो न्हू, जुनान अप टू ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर आमी म्हणटा चवथीक सुरू जाले, चवथ जावन दिवाळी लास्टाक अशें करून म्हाका दिसता डिसेंबरान जाय म्हणल्यार 7 to 6 मंथ ते ऑफ सीजन आसता. आणि आमकां इतके प्रॉब्लेम जाता. आता रिसेंटली पळय आमचो सीजन एप्रील मे आणि तेन्ना मातसो बरो बूम आसता. पण ते टायमार कितें जाता ऑपरेटरांचे ऑपरेटरांक आमकां शॉर्टेज आसता. तेंचे लग्न जाता सगळे अर्देवट सोडून वयता. आतां म्हाका दिसता मोस्टली हे 2 म्हयन्यान 50% लोकांकडे ऑपरेटर ना आनी ते कशें आमकां जातले एडजस्ट जातले जायना न्हू तशें. सो त्या खातीर आमी सगळे मेळोन आमी एक डिसिजन घेतला की एक रेट वाडोवन आमी खंय तरी जस्टिफाय करपाक सोदता. आमी आमच्या सरकाराक एकूच मागणी कितें जशें आमचे मायनींग सेक्टराक जे सबसिडी करता इवन आमचे आतां लॉजीक टॉयलेट डिझल कशी सबसिडी करता तशें खंय तरी हे सरकारान हे धंद्याक पळोवन कितें तरी करचें. आनी आमी हेजे ऑफिशियली जे मेमोरंडम आमी सगळे मेळून आमी गव्हर्मेंटाक दितले. तेजे कितें तरी उपाय काडचो सरकारान.